करमळेच्या कोम्युनिदादाचेर बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगास अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयला। करमळे कोम्युनिदादच्या वांगड्यांनी वेन्झीक बिनविरोध वेंचून हाडलो। 22 तारखेर जाल्ल्या वेंचणुकेन वेन्झीक वेंचून हाडला। वेंचणुकेन कोम्युनिदादाचे तिसरेर म्हण रोशा कुलासो आनी सचिव म्हण आग्नेलो हाका वेंचून हाडला। जॉन विएगास तात्पुरतो उपाध्यक्ष, जोसेफ विएगास तात्पुरतो सचिव आनी आंतोनियो मास्करेनस हांची तात्पुरतो तिसरेर म्हणून नेमणूक जाल्या। करमळेची गेल्ली समृद्धी परत हाडपाक करमळेक भाताचो सांठो आसपी गांव आनी सुपीक जमनीचो वाठार म्हण नांव परत एक फावट मेळोवन दिवपा खातीर येणावळ मंत्र्या वांगडा मेळोन यत्न करतलो अशें उतर नवो अध्यक्ष वेन्झी विएगासान दिला। कोम्युनिदादाचे जमनीचेर जाल्ले अतिक्रमण थांबयतले। बांद, बंधारे, खाजना आनी शेतां परत एक फावट पाचवी करपा खातीर यत्न करपाचें उतर नवो अध्यक्ष वेन्झीन दिला।